हांव तेवतोणा डिकोस्टा रेवल्युशनरी गोवन्स साऊथ गोवा. खरें म्हणल्यार आमी गोंयच्या साबार कॉन्स्टिट्युएन्सीनी आमी काम करता आनी हें काम करता आसतना आज आमी स्पेशली जी आमची नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा 28 नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सी हेजेर थोडो उजवाड घालपाचो प्रयत्न करता. एक कॉन्स्टिट्युएन्सीक भितर आमच्या दर एका पंचायतीक आमचे जे भुरगे आसा ते नेटान वावुरता आनीक आमी इजी कॉन्स्टिट्युएन्सी जिखता. कोणें कितलेंय जर फटींगपणां सांगलीं जाल्यार आमकां तेजें कांयच पडों वचना. जे भशेन आमच्या भुरग्यांनी जो वावर करपाक कॉमेस केला आनी लोकांचो जो आमकां उप्पूट प्रतिसाद जो मेळटा दिसान दिसपटी आमच्या बरोबर आमी आमचे भुरगे जेन्ना लोकांक कॉन्टेक्ट जाता हितूंतल्यान आमकां खात्री जाल्या की ही कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी सोंपेपणी जिखता आनी हे कॉन्स्टिट्युएन्सींतलो मॅक्झिमम जो वावर आसा तो आमचो जाल्लो आसा. तुमी पळयला आसतले जायते जाण जेंकां भिरांत पडल्या आनीक हे भिरांतेन खूब तरेन रेवल्युशनरी गोवन्साची तरेतरेन तेजी नांवां घेवपाक लागल्या. रेवल्युशनरी गोवन्साचे हें तें आतां थोडे कडेन आमी पळयलां की तेणी आमच्या बॅनराचेर राग काडलो. थोडे सुवातेन आमचे जे बॅनर आसले ते पिनून उडयले. जावं ते नुवें वेर्ना थोडे अशे सुवातेर जावं माजोड्डा स्पेशली सांगता ह्या सुवाते वयले आमचे बॅनर काडले. तांकां दिसता की तें बॅनर काडले म्हणटचें आमकां लोकांचो आनी पूण सांगतलो जाल्यार जे बॅनर काडल्या तितूंतल्यान लोकांक आनीक तिडक मारल्या. सगळे पार्टीचे सगळे पक्षांचे बॅनर आसा, फकत आरजीचेच बॅनर कित्याक काडपाक जाय? रेवल्युशनरी गोवन्साचेच बॅनर कित्याक काडपाक जाय? ही फकत भिरांत. आनी हे भिरांतेक लागून तुमी पळयलां आसतलें की जो माजोड्डेचो सरपंच आहा ह्या सरपंचान स्टेटमेंट केला की आयज तेणें नांव घेतलें ना की रेवल्युशनरी गोवन्स म्हण कित्याक ताका नांव घेवपाकूय बी भिरांत पडल्या. ताणें स्ट्रेट सांगूंक जाय की आतां थोडे NGO तयार जाल्या अळम्या भाशेन किल्लल्या की जे एक तरेन RTI फायल करूंक लागल्या. तेंच्या करण्यांनी ह्यो RTI फायल जावपाक लागल्या. जो मनीस कोशियेसान क्लीन आनी क्लीनपणान जेन्ना मुखार येता तेन्ना सगळें तो क्लीन करपाक सोदता. पूण जो आड वाटेनी सरपंच जाला, जो फटींगपणांनी पंच जाला, त्या मनशाक जे मनशाक कामीण जालें की ताका सगळें येलो दिसता तेच भाशेन तांकां तें म्हणजे आड वाट आहा त्यो तांकां दिश्टी पडटा. ह्या स्वतंत्र भारतांत रावतल्या स्वतंत्र नागरिकाक तेजे स्वतंत्र अधिकार आसा आनी हे संविधानान आमकां दिल्या. आमी केन्ना बॅनर घालपाचे केन्ना ना तो आमचो अधिकार. तुज्यान आमकां विचारपाक जायना ते बॅनर ते आतां घालपाक लागले म्हूण. तो आमचो अधिकार. आनीक आमकां रायट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 ह्या एक्टांतल्यान आमकां अधिकार दिला की आमकां जें इन्फॉर्मेशन जाय तें इन्फॉर्मेशन आमी RTI फायल करून जो पेपर आनी पेन घेवन RTI फायल करून हें इन्फॉर्मेशन आमी घेवपाक जाता. होवूय अधिकार आमच्यांनी आडोवपाक जायना. आनी ह्या अधिकारान तुमी थोड्या तेंपा पयलीं जी प्रेस कॉन्फरन्सां घेवन लोकांक सांगलां ज्यो फटींगपणां सांगल्या ती फटींगपणां आयज तुमच्या मुखार ह्यो फायली दिश्टी पडटा. तुमची फटींगपणां आमी पेन आनी पेपर घेवन पॅक केल्या. आयज तुमकां एके तरेची भिरांत पडल्या कारण तुमी जें कितें उलयलां लोकां मुखार हाडलां हें तुमकां कावंटर करपाक कोण आसपाचो ना हें तुमी चिंतून आसलें जाय. पूण तुमकां स्ट्रेट सांगता तुमच्यो फोट्यो कोन्यो अशें समजनाका की सगळे सरपंचाक आमदार बरोबर घेवन बसलो हे जमनीक आख्खो कॉन्स्टिट्युएन्सी तुजे बरोबर आहा म्हूण. सरपंच जाता तो 6, 7, 8 वार्डांतले जावं 9 वार्डांतले पंच एकठांय जावन एक वार्डाक निवडून येयला तोच पंच जाता जावं तोच सरपंच जाता. ते सगळे एकठांय सरपंच करता. अशें न्हू की तूं सरपंच जाल्या उपरांत तुवें सगळे आख्खी पंचायत इकती गेली अशी. हो समज तुमचो आहा तो चुकीचो.
देखून इतलेंच चिंता की ते सरपंचाक घेवन तुमी सरपंचाक घेवन रावा तशें उरतले. आमदार हेजो अर्थान आमदाराच्यो रिस्पॉन्सिबिलिटी कितें ह्यो ताका खबर आसपाक जाय आसल्यो. ह्यो ताका खबर ना. वेर्ना नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर वेर्ना पंचायत येता, लोटले पंचायत येता. ह्या पंचायतींतलो चडसो भाग वेर्ना इंडस्ट्रियल स्टेटीक एटॅच आसा आनी ह्या सुवातेर कितलेशे जॉब तयार जाता. एज अ MLA ह्या नात्यान MLAचो अधिकार आसलो की ह्या सरावंडींग वाठारांतल्या तुज्याच कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्या जे भुरगीं आसा, जे एज्युकेटेड भुरगीं आहा, जे शिकले भुरगे आहा, तेंची जावं जे शिकले ना तेंची स्कील डेव्हलप करपाक. तुमी तो डेव्हलप केलो म्हूण सांगता तो डेव्हलपमेंट न्हू. मनशाची स्कील डेव्हलप करून ते स्किली प्रमाणे तांकां जेन्ना तुमी जॉब दिताले जाल्यार तुमकां कितें तरी मानपाक जातालें. वो तुमी भुरग्यांची स्कील डेव्हलप करून तांकां जॉब दिला ना. पूण आयज जे आमच्या बरोबर भुरगे आसा आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्सा मार्फत हे सगळें अवेरनेस आमी लोकां मदें, आमच्या भुरग्यां मदें, आमचे बरोबर रेव्होल्युशनरी वावुरतात तेंच्या मदें अवेरनेस करपाक सुरवात केल्या आनी हांकां आमकां उपट प्रतिसाद मेळटा. बट जे देड 2 म्हयन्या पयलीं ज्या भुरग्यांक सुमार 150 भुरग्यांक काडले, ह्या भुरग्यांचे कडेन आमचो कॉन्टेक्ट आसा की हें जावचें न्हू. फाल्यां जे हेजे फुडें भुरगे येतले तांकां आमी एक वेगळी सुवात दिवपाक जाय जेणे करून ह्या भुरग्यांक ह्या इंडस्ट्रियल स्टेटींत जॉब मेळटलो. आनी कितलोसो पगार आहा. आमचो आख्खोच पयसो भायर वयता, गोंयांत उरना. आमचे जर गोंयचे गोंयकार कामाक लागले जाल्यार हो सगळो पयसो आमकां उरपाचो. कारण दर एकलो गोंयचो गोंयकार जोडटा तो पयसो खंय तरी मोडटा. जावं तो शॉपाचेर, जावं तो नुस्तें घेवपाक, जावं तो कितेंय तरी इकती घेवपाक तो पयसो ती करन्सी लोकां मदें रोल जाता ही करन्सी. पूण जेन्ना एक भायलो मनीस तें काम करता तेन्ना तो पगार घेता आनी तो पगार आपणाच्या फॅमिली आपणाच्या गांवांत धाडटा. बारीक चिंतलें जाल्यार फायनान्शियली आमकां कितलेशे लॉस जाता. जे पयशे आमच्या गोंयांत आमकां उरपाक जाय आसले ते भायर गेले. हांव मागता आमच्या बरोबर नुवें मतदारसंघाचो कोऑर्डिनेटर, रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो कोऑर्डिनेटर अरविंद डिकोस्टा आहा. तेणें आपणाचे विचार ह्या वेळार मांडचे. देव बरें सांग तुमकां सगळ्यांक. म्हजें नांव अरविंद डिकोस्टा एंड नुवें कोऑर्डिनेटरी कॉन्स्टिट्युएटर. सो द फर्स्ट थिंग हातूंत काल चोय आसतलें एक प्रेस कॉन्फरन्स गेले, MLA बसवलो येलो विथ ऑल द पंचीस एंड सरपंचीस एंड एवरीथिंग. सो ते बसवले ती म्हाका जायते स्टेटमेंट केले, जायतें केलें. म्हगेलें क्वेश्चन MLAक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटीव असेंब्ली म्हळ्यार कितें? ते रस्ते करपाचे, ते गटर सारके करपाचे, ते ड्रेनेज बांदपाच्यो, हो जें काम बारीक काम आहा तें करपाचें, रेलिंग घालपाचें, हो तुगेले असेंब्ली वचोन आमचे पासत काम करपाचें. हॅविंग द पावर ऑफ टू मेक लॉ इज दॅट इज वॉट यू कॉल लेजिस्लेटीव. सो हे बाबतींत आमी आतां आमगेले थोडीशी वस्तू आमगे माजोड्यांतून एक सांगो तुमकां माजोड्डा उतोर्डा कालाता डबल ट्रॅकिंग इज अ मेन इश्यू डावन इन माजोड्डा. तेजे वयल्यान तुवें कितें केलां, तेजे वयल्यान तुवें कितें दिलां, कितें म्हणलां. सो तेजे वयल्यान आमकां तुवें सांगचें. सेकेंड थिंग माजोड्डा उतोर्डा कालाता प्लस अलॉंग विथ बेतालबाती CZMP प्लॅन तेजे वयल्यान तुवें कितें केलां. सो ह्यो वस्त पळय ह्यो आमी मेन इश्यू आहाय ते तुवें वचून एसेंब्लीन उलोवपाक जाय आमगेलें न्हू. हें सगळें प्रेस कॉन्फरन्स घेवन आपण हें केलां, आपण तें केलां, केलां पूण तें केलें तें आमकां कितें जालें हें पयलीं जावपाक जातालें. सेकेंड थिंग इन द सेम प्रेस कॉन्फरन्स पयलीं प्रेस कॉन्फरन्स केला आमचो माजोड्डेचो सरपंच मिस्टर सॅम गोसाल्वेस. तो तेणें एक म्हणा की 10 करोडांचो आमचो माजोड्डे पंचायतींत डेव्हलपमेंट जाला आनी 11 करोडांचो उरला. सो हेजेर आमकां काल पोतून आयको सांगता आय मीन टू से दॅट म्हणल्यार तुजी उतरां तूं पोतून घेता. सॅम तुका जाल्यार जाता जाल्यार तूं आमकां एक्सप्लेन करचें, एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवचें आनी आमकां सांगचें बाबा तुवें हें 10 करोडाचें कितें काम केलां आनी 11 करोडाचें कितें काम तुजें उरलां तें. एज यू से मशरूम्स आर ब्लूमिंग. मशरूम ही धाकली मशरूम्स वयर चोड म्हणून तुका भिरांत पडली. तुवें स्टेट सांगपाक जाय बाबा रेव्होल्युशनरी गोवन्सान आमचे ITI मारल्या तेका आमचे भिरांत येयल्या आनी आमी हें सगळें आमी आमकोडें दिवपाक जायना. ह्यो फायल तुमी चोयली आसतल्यो, ह्यो 4 पंचायतींचो फायल माजोड्डा पंचायतीन आजून पासून फायल दिलो ना. 15th of July was the ITI placed. It's already 2 months and still we did not get any answer from Majoda Panchayat on the RTIs.
इफ यू वॉन्ट वी कॅन शो यू ऑल द RTIs लेटर ऑन. सो हे आमगे बॅनर दिवून लायतले जशें जे भाशेन चेतन बाबा सांगितला आयज लायतले सकाळी म्हणल्यार बॅनर काडे तुमी कितले बॅनर काडे वा कितले आमचे नांव पिड्यार केले आजीच्या रेव्होल्युशनरी गोवन्सा नांव पिड्यार केले न्हू आमी भिवपा न्हय. जो उजो लोकांच्या कार्ड्सान पेट्रोल आसा तो तुमच्यान केन्ना काडून जावपाना. बॅनर काडीत तुमी आनी कितें काडीत तुमी पूण हो तुमचे उजो केन्ना आमच्या गांवच्या लोकांच्या खर्चान खावपाना काडून जावपाना. जे भाशेन फूल नुवें कॉन्स्टिट्युएंसी आमचे बारगो आहा ते भाशेन आख्खोय गोंयचो लोक आमचे बारगो आयज आमी मुखार सरले कितें हें वायट जाता तें दाखोवपाक. म्हणजे हें तुमकां आमी म्हणटाय पळय कितें ही आमची मिस्टेक. आमी जेन्ना पळय इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आमकां चूज करून हाडले ते आमची नासता हाडले तेका लागून हें सगळें जाता. आतां हेच्या मुखार आमच्या मागणे आमच्या गांवचे आमचे नुवें कॉन्स्टिट्युएंसी लोकांक प्लस आख्खे गोंयच्या लोकांक नेक्स्ट इलेक्शनाक जेन्ना आमी पळय इलेक्शनाक वोट मारतले तेन्ना आमी 10 फावट चिंतचें आनी हाडचें बाबा आमकां होले मनीस जाय जे डेव्हलपमेंट करतले ते हो हे स्वदेश पासून जंप करून ते सायडीन वयतले तसले. सो हे आमचे लास्ट तुमकां मत. थँक्यू. आमचे सद्याक फातोर्डा कॉन्स्टिट्युएंसी भितर डोर टू डोर आमी स्टार्ट केला आनी आमकां लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळपाक लागला. आमचे फातोर्डा कॉन्स्टिट्युएंसींतले भुरगे जे यूथ आसा हे यूथ फुडें सरले आनी ह्या युथांनी हो वावर मुखार व्हरपाक आतां कॉमेस केला. दुसरें म्हळ्यार RTI भितर एक नुवें पंचायतीच्यो आमकां RTI मेळ्ळ्या. तितूंत भितर ज्या दिसाक MLA BJPन गेलो त्या दिसाक सावन आयज मेरेन आनी आयच्यान फुडले मार्च मेरेन जो तेणें काम केलां ह्या कामा पासत आमी RTI फायल केली जितूंतल्यान आमी मागलें की खंयचे स्किमी अंडर जावं खंयचे प्रोजेक्ट तुमी मुखार हाडले, कितले प्रोजेक्ट कंप्लीट जाले, कितले प्रोजेक्ट इन प्रोसेस, कितले प्रोजेक्ट कंप्लीट जावपाचे आसा आनी हेजे फुडें प्रपोज प्रोजेक्ट कितले आहा हेजो आमकां डिटेल दिवचो म्हणून. नुवें पंचायती भितर जेन्ना आमकां RTI आमच्या हातीक पडल्या तितूंत आमी हिशोब केलो जाल्यार जशें अरविंदान म्हणलां तशें तेणी गटर साफ केल्या, गटरा सायडीच्यान रस्त्या सायडीच्यान झाडां आहा ती मारल्या आनीक एक गार्बेज ट्रिटमेंट जो प्लांट जो जी प्लेस आसा त्या जाग्यार शेड बांदल्या म्हणल्या पूण ती शेड ओल्ड. आतां ही ओल्ड शेडी वयल्यान तेणी पयशे गेले काय न्यू आनी कितें बांदपाचें आहा तेंवूय सारकें समजना. आनी हें कॅल्क्युलेशन जर केलें जाल्यार नुवेंच्या आमदारान नुवें पंचायती पासत लेस देन 15 लॅक्साचें काम केलां ज्या दिसाक तो BJPन गेला त्या दिसाक सावन आयज मेरेन. आमी फायल केल्ली जे RTI आसा त्या RTIचेर हें आमकां सगळें दिश्टी पडटा. हेच भाशेन आमी बाकीच्या पंचायतींनी RTI फायल केल्या आनी हे तुमच्या मुखार जे पेपर आहा त्या पेपराचेर कितें कितें आहा तें नेक्स्ट प्रेस कॉन्फरन्स जेन्ना जातलें तेन्ना आमी तुमच्या मुखार हाडटले. म्हणजे जेन्ना एक हितूंतलो दुसरे हितून गेला तेन्ना आमकां आतां दुबाव पडटा की हो लोकांच्या परजेच्या सेवे पासत गेला, परजे पासत कितें करपाक गेला काय आपणाच्या फायद्याक गेला हो एक क्वेश्चन मार्क, एक प्रश्न. ह्या प्रश्नाची जाप रोखडेंच 6 म्हयन्या उपरांत जावं 5 म्हयन्या उपरांत इलेक्शन जातलें. ह्या आमदाराक जाप दिवपाक रेव्होल्युशनरी गोवन्स तयार आहा. रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो नुवेंचो कोऑर्डिनेटर अरविंद तयार आसा आनी आमचे भुरगे नुवेंचे नेटान ह्या वावराक फुडें सरले आसा आनी तुमची सुवात येता त्या इलेक्शनाक आमी दाखोवन दितले आनी आमकां खात्री आहा नुवेंच्यान रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो कॅन्डिडेट 100% जिखता. देव बरें. एक्सप्लेन करतले बाबा ते कितून काम जालें. आतां चोय जाल्यार हे फायल चोय जाल्यार हितून मध्ये नॉट मोर देन कॅप्टन सांगितले भाशेन 15 लॅक्सां वयर काम जालो ना. 10 to 15 लॅक्सांचें काम जालो ना तेच्या वयर ना. जशें पण म्हणा 10 करोड आमगे सरपंच माजोर्डा सरपंचान म्हणा 10 करोडचां काम जालां आनी 11 करोडां काम उरलो. सो दॅट्स वाय वी फायल दिस RTIs. पण माजोर्डा पंचायतीन आजू पासून दिलो ना कित्याक माजोर्डा पंचायतीन आमी 15th of जुलय RTI गेल्लो आज 2 म्हयने जाले ती दिवपा जाय. RTI म्हणल्यार ती 1 म्हयनो म्हणे पयलीं दिवपा जाय, 1 म्हयनो जाता म्हणल्यार दिवपा जाय. सो ती माजू पासून त्यो दिलो न्हय आनी जेन्ना पण हांव मागिना तुमकां आमगे चोयो दिसा रिसिप्ट कॉपीज
आनी हेचे पळय हांव कितें मागिलां सर्टिफायड कॉपीज ऑफ द टायप ऑफ वर्क एंड प्रोजेक्ट्स अंडरटेकन फ्रॉम जुलै 12, 2019 till date under which schemes and under proposed sites. Second, certified copies of the tender notice and the tender copies of each project and to whom the tender was given. Third, certified copies of the letter of acceptance of tender offer. And in case of tender issued by the public authorities but contract agreement is not executed, please supply reasons of record for not executing contract agreement with the contractor. So आम्ही हे जे पण मागितलं आम्ही दिसना हे पडे आहे. These are only thing. This should be a file like this. ये जो दोन पडे आहे ते भाषेत फाइल बताते हैं. This is from नुवे पंचायत. इतू ते फकत वर्क ऑर्डर दिल्या फकत वर्क ऑर्डर. सो वर्क ऑर्डराचे तुगे उदय ते भितर तुगे लोक टेंडर हा वा कितें हा ते प्रोजेक्ट कितें ते करून तुगे सगळे दाखयना. द सेम वे विथ लोतोली जस्ट ओनली वर्क ऑर्डर्स दिले. सो हे कितें जाता हे जे दिली म्हणटकूच तेंकां भिरांत पडटा बाबा तेंकां कितें सारकें ना आसतलें. म्हाज्या पंचायत सांगू नाका दिल्ली ना आजून पासून 2 म्हयने जाले दिल्ली ना. सो दॅट मीन देर समथींग रॉंग समथींग फिशी डावन ओवर देर. ना जाल्यार अशें करून आसताले. दिस इज फ्रॉम वेल्ला पंचायत दिस इज फ्रॉम बेतालाती पंचायत. सो ते भाशेन जर तुमी दिलोले जाल्यार तातूंत तुमी क्लियर आसलें जाल्यार तुमचें जातलें न्हू. आतां हे सगळें आमी चॅक केलां पण आमचे शिवाय आमी हें करून चॅक करून म्हाका कोतालें म्हणटाले पण not more than 15 lakhs in each panchayat. So that means basically if we have 6 panchayats, so आमगे इतले काम जालो ना. ते पडले ते इतू कोडा काम जाला तितू कोडा काम जालो ना. जे भाशेन देवतो न्ही पण सांगिना नुवे पंचायतीन ते शेड आसा ती पयली आहा शेड आहा ऑलरेडी तेजेर आनी कितें रिकन्स्ट्रक्शन. देर इज ऑल्सो सम थिंग्स दॅट वी हॅव चेक्ड इन दिस रिकन्स्ट्रक्शन्स ऑफ द ड्रेनेजेस. रिकन्स्ट्रक्शन ते बरेले ड्रेनेज आहाय तेंका देऊन पोतून रिकन्स्ट्रक्शन पूण ज्यो कोरपा जाय त्यो केलो न्ही. सो दॅट इज द थिंग. जेन्ना मनशां गरज जाय एक ड्रेनेज बांदपा जाय तेंकां तुमी वयताय तुमी ब्युटिफिकेशन म्हणून करता करूं वयताय. सो जेन्ना ब्युटिफिकेशनाक गरज ना तिंगा ड्रेनेजी गरज आहा जे करपा जाय तें तितलें करपा जाय. आनी दुसरें हे हांव कोण डिसायड करता कितें कोण डिसायड करता तें पूण तेमी लोकांक कोणीच नासतना आमी आपणा जाय ते भशेन करप. आतां एक ब्युटिफिकेशन केलो आहा म्हाज्या वाटा नियर द सेंटर ऑफ चॅपल विच इज कॉस्टिंग एप्रॉक्सिमेटली फ्रॉम विथ इनसाइड द डायगॉट इज कॉस्टिंग एप्रॉक्सिमेटली 4,30,000. सो आतां 4,30,000 this is a public money. आमगे टॅक्स पेयर्सांगे मनी. हे टॅक्स पेयर्सा मनी ती ब्युटिफिकेशन करपा जाय. तेच पाटी जे वस्त करपा जाय ती वस्त करे. जे ड्रेनेज करपा जाय ज्यो हे वस्त आहाय ज्यो मेंटेनन्स आहा तें करपा जाय ते सगळें तुमी करे. सो दिस इज वॉट वी आर आस्किंग फॉर. एक्झॅक्टली ते सेंट्रल गव्हर्नमेंटान खरें म्हणल्यार ड्रेनेजीची गरज आसली. आमी तांकां एप्रिशिएट केलें की ते सुवातेर ते ड्रेनेज मारता म्हणून. पूण तेंचे पेवल्स घालून जेन्ना ते हें केलां त्या सुवातेचेर उदक उरता आनी जो ते सायडीच्यान मनीस पास जाता तेजेर तें उदक पडटा. सामकी गरज आसली त्या सुवातेचेर ड्रेनेज येवपाची. पूण अशे तरेन ते लोकांचें मन डायवर्ट करता. आतां कितें दाखोवपाक खबर ना. इतलो तेंप तांकां टायम आसलो इतलीं वर्सां. आतां पंचायतीचो एक टर्म आनीक 6-7 म्हयन्यांनी काबार जाता. इतलो तेंप आसतना तेंच्यांनी ती कामां करूंक जातालीं. खरें म्हणल्यार पंचायतीचो अधिकार आसा तो पंचायतीन करपाचो. तितूंत MLAची गरज आसा अशें म्हाका दिसना. कित्याक ह्या पॉलिटिक्सां भितर आमकांय थोडे खूब अनुभव आसा. सरपंचान आमदाराचे पांय धरून कामां करून घेवपाची गरज ना. कित्याक आमकां लेजिस्लेशनान आनीक पंचायत राज एक्टान जे कायदे आमकां दिल्ले आसा ह्या कायद्यांनी तर पंचायत मुखार गेली जाल्यार कोणाचे पांय धरपाचो प्रश्न येना. कित्याक प्रॉपर सांगलां की जी कामां जायना ती जनरल बॉडी जी ग्रामसभा जाता तितूंत आमी रेजोल्युशन मांडूंक जाता आनी हें रेजोल्युशन धाडून गरज पडली जाल्यार MLAक फॉलोअप करपाक लावपाक जाता. पूण तें काम थारावपाचें करपाचें कितें तें पंचायतीन. सगळ्याक MLA मिस्तुराद जावपाची गरज ना. आनी फाल्यां रेवोल्युशनरी गोवन्साचो जो MLA येतलो तो MLA जे लेजिस्लेशना भितर जे लॉस हाडपाचे तितूंत वावुरतलो. ही बारीक कामां करपाचें ही कामां मिक्स जावपाची गरज ना. तेणें लोकां मेरेन बरे तरेन वचोन लोकांक समजोन घेवन लोकांची डिफिकल्टी थ्रू पंचायत थ्रू 5 मेंबर हें करपाची गरज आसा. आनी हें हेजे फुडें तशें जातलें.